पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाकडेन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ध्वजारोहण केले। या संदर्भात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी हुतात्मा स्मारकाक पुष्पचक्र घालून आर्गां ओंपली। विकसीत भारताचो खरो फायदो आयचे जेन झी आणि जेन अल्फा पिळगेक मेळटलो आणि देशाचे प्रगतीचीय जापसालदारकी हे पिळगेचेर आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आदल्या पिळगेन स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दिलो, आता फुडलीं 25 वर्सां देशाच्या उदरगती खातीर ओंपपाची गरज आसा। तरणाट्यांक जबाबदार नागरीक जावन राष्ट्र निर्मितीत योगदान दिवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलें। आज पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक हे पुराय जाला। आता त्या 25 तारखेक देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांच्या हस्ते या पुराय प्रोजेक्टाचे अनावरण करपाचें आमी थारायलां। इन फ्युचर हे पत्रादेवीचे पुण्य स्मारक हे एक आमी म्हणटा तशें टुरिस्ट डेस्टिनेशन जावचें, प्रत्येक येयल्ल्या लोकांनी हांगासर विजीट करचें हें आमच्या तकलेंत आसा। म्हणूनय हे ब्युटिफिकेशन आनी डेव्हलपमेंट ह्या स्मारकाची केल्ल्या। आयच्या दिसा हांव चड न उलयता ह्या कार्यक्रमाचें उक्तावण आमी 25 तारखेक करतलेच, पण म्हाका सांगपा खातीर खूब खोस भोगता की आयच्या ह्या दिसा आमी पळयता की मोठ्या प्रमाणात शाळेचे भुरगे हांगासर हजर आसा आणि त्याच खातीर आतांच जे आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हांच्यांनी सांगलें की आमकां अभिमान आसपाक जाय स्वातंत्र्याचो, बट त्याच बरोबर ह्या स्वातंत्र्याची विकास गाथा फुडें व्हरता आसतना विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपाचोय गोंय आमी थारोवपाक जाय। आणि म्हणून आमी आशिल्ले हांगासर घडये कदाचित विकसीत भारत करपा खातीर रात आनी दीस काम करतले। फुडलीं 20 वर्सां म्हणजे विकसीत भारत 2047 या देशाच्या स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तितून आमचे सगळ्यांचे योगदान आसतलें। पण ताजे फुडलीं 25 वर्सां ही कोणा खातीर आसा? हांगासर आशिल्ल्या जेन झीज आनी जेन अल्फा खातीर आसा। म्हणून हांव त्या सगळ्यांकडे मागता की हय, ह्या भारताचे खऱ्या अर्थात विकासाची गाथा गावपी तुमी आसतले आणि विकसीत भारत जेन्ना पूर्ण जातलो त्याचा खरो फायदो जर कोणाक मेळटलो आसत जाल्यार तो म्हज्या धाकल्या भुरग्यांक जे जेन झी आनी जेन अल्फा म्हणटा तांकां। त्या खातीर ह्या भारताचे जबाबदार नागरीक म्हणून वागात आणि हो देश प्रेम तुमच्या मनात तिकोत तगोवन दवरपाचें काम करात। आणि विकसीत भारता खातीर हांव इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च या क्षेत्रात खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतलो। हाच्या खातीर शपथबद्ध जावपाची गरज आसा। स्वतंत्र सैनिकांनी आपल्या प्राणाची आहुती या देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर दिले, पण आज आमकां प्राणाची आहुती दिवपाची गरज ना, तर आमकां ही यशोगाथा गाथा आसतना विकसीत भारताचे वाटेकारी जावपाची आमकां गरज आसा। म्हणून तर सगळ्या भुरग्यांनी विकसीत भारतात वाटेकारी जावपा खातीर सज्ज आसचे इतकें तुमच्या लागीं मागता।